रातची ड्युटी करपी गोयच्या कांय पुलिसांक बियरीची ऊब जाय पडटा काय? गोगोळ मडगांव पीसीआर व्हॅनींतल्या ऑन ड्युटी पुलीस बियरी घेवन बशिल्ले म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायली. लोकांनी सिनियर पुलिसांक कळोवन बाटली बहादूर पुलिसांक धरून दिले. तांची मेडिकल टेस्ट जाले उपरांत तांणी सोरो पिवंक नाशिल्लो म्हूण रिपोर्ट आयला. मडगांवात चोरयांचे सत्र चालूच. पुलिसांची मात ड्युटी करपाची पद्धत पळयल्यार तकलेर हात मारपाचो. नायट ड्युटेर पीसीआर व्हॅनांतल्या पुलिसांक बियरीच्या उबेची गरज. बियरी पिवन ड्युटी करतात म्हूण लोकांचो आरोप. फातोड्डेच्या कांय जाणांनी पुलिसांक धरून दिले. यंग भुरगे थंयचेच भुरगे आनीक बाटली अशें करून घेवन वयता आनी पुलिसी व्हॅनीन वयता. सायडीन पुलिसी व्हॅन आसा आनी 3 जाण आशिल्ले. सो मागीर सिद्धनाथा फोन मार. सिद्धनाथ रोखडेच म्हणून पळयलो. सिद्धनाथ येता म्हणल्यार ते पुलीस व्हॅन थंयच्यान टर्न मारून वचपाक ताणें सिद्धनाथ पियान ताका थंय धरलो. 4 दिसांनी धरले. धरले खंय आपलें कांय ना. पण तुका इन्सिडेंटाचेर कितें म्हणपाक दिसता तुका? हांवें दोळ्यांनी पळयलां म्हाज्या आनी तेणी एडमीट केलां डे बाय ड्रंक ऑन युनिफॉर्म. बार आसा थंय सगळें आसा. हांवें दोळ्यांनी पळयलां. इट इज फॅक्ट. आनी PSI येवन मागीर तेणें रेड कंडक्ट केन्ना आमी व्हिडियो काडला. PSIन ते बॉटली बिटली सगळे रिकवर केले. ताणें 100 फोन मारलो. हांवें PIक फोन मारलो. PIन रोखडो PSIक धाडलो आनी ताणें तांगेली हें पळयली, गाडी बिडी पळयली आनी ताजे पयलीं ताणें एडमीट जाले आमचे कडेन. साहेब आमकां सोड आमगे चूक जाली, आमी 3 जाण पिले, कोणा बर्थडे आशिल्लो. पिवपाचो प्रश्न ना, तुमी ड्युटीर आहा न्ही. मागीर पळयलें जाल्यार ताणें मागीर सगळ्यो बाटल्यो फाटल्यान उडयल्यो मेळ्ळ्यो. ताणें ते जप्त केले ताणें PSI. काँग्रेस म्हणटा पुलिसांनी आपलो रेस्पेद होगडावचो न्ही. असल्या पुलिसांचेर खर कारवायेची गरज आसा. सिग्नल एक स्ट्रॉंग वचपाक जाय पुलिसांक की तुमचें कर्तव्य, तुमचें काम हें कितें आसा. नाजाल्यार लोक पुलिसांची अशीच फकाणां मारतलीं आनीक जे एक लोकां भितर एक पुलिसां भितर आदार आसा तो आदार वयतलो. ह्या बियर प्रकरणा उपरांत वाठारांतल्या चोरयांचे आनी पुलिसांचो रोल हाची चवकशी करची म्हूण सिद्धनाथ बुयाव मागता. पूण वायट दिसता की डेली आमी पळयतात पूण हांचे खंय तरी म्हणजे हांकां खंय तरी पुलिसांक PCR वाल्यांक खंय तरी कोण तरी सोरो दितात, रातचे न्हिदयतात आनी ते चोरी करपाक वतात. हाजो अर्थ असो जालो. कारण म्हाका एक्सपिरियन्स आसा. 29 डिसेंबराक म्हज्या घरा कडेन दरोडो जालो आनी पुलिसांक 2 वरां लागलीं. मडगांवच्यान म्हज्या घरा कडेन पावपाक फक्त 10 मिनटां. पूण त्या दीस पुलिसांक 2 वरां लागलीं. 2 वरां केन्ना तेय बी PIक फोन करतकर, टावना फोन करतकर न्ही, PIक हांवें उठोवन फोन करतकर PIन मागीर धाडला आनी तें बी इन्वेस्टिगेशन ना कांय ना. पूण हाजो अर्थ ह्या पाक्तार जाल्ली. आतां तांकां मेडिकला व्हेल्या. तुमी रिटर्न कंप्लेन दितले? पळय मेडिकला व्हेले म्हणून ते कितले अल्कोहोल मेळटले आनी मेळटले तो प्रश्न. तांची गाडये नाशिल्ली, ते पिवपाचेय आशिल्ले. PSIन पळयलें ते PSIनी पळयलां. मेडिकला व्हरून ते कितें मेळटलें आनी कोण सस्पेंड जावचो हें आमचें न्ही. पूण खंय तरी हाजो सक्मोश लावपाक जाय की हांचे फाटल्यान कोण आसा. हे कोणा खातीर पिवन थंय पडटात मागीर न्हिदून रावतात आनी हांगा चोरयो घडटा. हे जेका आज जाली त्याच हातून बिल्डिंगान परते 2 दिसांनी चोरी जाता. मागीर इतले पळय ते चोरांक काबस्तार आसा. हांव फोन करता ते चोरांक घरान आसतना आयकतात पूण ते घरांतले वचनात. लायटी पेट्टा घरांतले वचना. म्हणजे हांगा खबर आसा पुलिसे फोन केले जाल्यार पुलीस येवपाना म्हणून. सिनियर जे हांगा हे आसा PI जो आसा, पाटील जो आसा, अथवा SP जो आसा, गांवस आसा, अथवा आमच्या आमदारान मिनिस्टरान हाजेर सामकी स्ट्रिक्ट आज फाल्यां असेंब्लीना ताणें आपोवची मिटींग आनी आमकां आपोवचें तें कलेक्टरा. आनी हांव कलेक्टराकूय मेळिल्लो तेन्ना. कलेक्टरानूय हाजेर कांय करूं ना. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. चडांत चड कट्टर धर्मवादी जावपाचो यत्न देशांत सद्याक चालू आसा. गोंयांत सद्याक कायदो आनी सुवेवस्था उरिल्ली ना. आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या पीस हार्वेस्ट रॅलींत फुडारी उलयले. गोंयांत जाल्ल्या डेसिग्रेशनाच्या घडणुकांचो फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. आनी आयज काल फिजिकल असॉल्ट जाता. इंटरनेटाचेर तर कितें बरय, सोशल मिडियाचेर बरय जाल्यार आनी बायलो तर सोशल मिडियाचेर कितें बरयलें जाल्यार गाड्यांचो शिवड जाता. सो हे तरेन आमकां तोंड दिवचें पडटा. कम्युनलिझम इज पार्ट ऑफ करप्शन. This is also a message. This gathering is also a message to the agents of hate, suspicion, fake news, that we love them. That we love them. And we will stop them from hating us. We will stop them from spreading fake news. That is the message that we need to send across. पूण अशें म्हणटा आसतना म्हाका तेंय म्हणूंक जाय, आज सगळे धर्म कॉम्युनल जाले. सगळ्यांनी आपल्या काळजांत मातशें भितर घालून पळोवचें. प्रत्येकाक दिसता हांव हिंदू, हांव क्रिस्तांव, हांव मुस्लीम. आनी चडांत चड कट्टर धर्मवादी जावपाचो यत्न आमच्या
आमच्या देशात चालू आसा तरी घेऊया एक ब्रेक.